पळयलें जाल्यार हांगासर कोणाकूच हांकां कोर्स ना, कसले कोर्स स्टार्ट करूंक नासले. जे भावी आमदार हांगासर आहा पळय तो सद्या अजून पासून निदानूच आसा, तेजे दोळे अजून उगडांक ना. तेका लागून हांवें कितें केलें, हांवें जाता तितले बायलांक घेवन जाता तितले कोर्स स्टार्ट केले. तेणी सांगलां तुमकां कसले कसले कोर्स केल्या ते. आनी आयज हो ब्युटिशियन हांगासर ओपनिंग केल्लो हो कोर्स. ते सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो आनी हेज्या फुडें आनीक कितलीं भुरगीं आसा तांकां शिकोवंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य येवचें आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो. तुमकां हेल्प असो कोणाचो नासलो. आतां जाय ते जावं कोर्स यो फुडें येतले जावं दितले ते नाका आमकां. आतां सद्या सरांनी पयलीं स्टार्टींग आमकां अगरबत्तीचो कोर्स दिलो, परत बॅग जूट दिलो, म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा त्या राखयेचो रक्षाबंधन काल जाली तेंचोय दिलो आमी केले. आनी आतां आमी ब्युटिशन म्हणजे अशें सादें हे न्हू. आमी जर प्रायवेट करतली जाल्यार तेका 10, 15, 20 तूं जशें घेताय पळय तशें तेका फी आसा. ती फी आमच्या भुरग्यांक अशें थोड्यांक अशें दिसूंक लागलें की ते सांगूंक लागले ब्युटिशन म्हाका हांव टिचर म्हणटकच आनी आमकां शिकपाचें आहा. जर आपल्याक जर हेल्प करता फी बद्दल जाल्यार सराक हांवें त्या कोर्सा बद्दल सांगलें, सर अशें फी घेतात म्हणून. सरांनी म्हाका कितें सांगलें, तुका पयशाचें पडोंक ना. भुरगीं जर आमची जर शिकोवंक सोदता जावं बायलां शिकोवंक सोदता तूं फुडें सर आनी ते कोर्सीस कितें आहा पळय तेंचे एज लिमीट अशें जर आहा ती फायल रेडी कर. सो हांव रेडी केलें आनी आतां हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता की 100 रुपयाचें काम न्हू हें ब्युटिशन शिकप म्हणजे. एकाची फी 15,000, 20,000 अशी फी आसा. ती जर एका मनशा खातीर एका स्टुडंटा खातीर ती जर आमकां इतके खर्च करूं शकता, तुमी चिंता की फाल्यां सकाळीं ते आमच्या भुरग्यां खातीर. आतां पळय आमच्या भुरग्यां खातीर आमी रिचार्ज करूंक गेल्यार कितें म्हणटात, पयशे ना म्हणटात, 100 रुपया 200. पूण आमच्या भुरग्यां खातीर जर तुमी म्हणटात, थोडे म्हणटा भायलो तो असो म्हणटात, जाल्यार भायलो मनीस जर आमच्या भुरग्यां खातीर इतकें थिंकींग करता, चिंतता की आमच्या भुरग्यां खातीर जो 15-20 हजार भायर सून कोर्स मेळटा तो जर आमकां जर फ्री दिता जाल्यार म्हाका तुमीच सांगा ते आमच्या मदीं येवन आमचें बरें जालें का वायट जालें तें.